मोगाचेनो आज आमी सर्व एका कुटुंबा बरी भवार्थान भक्तीन मोगान संतोषान आनी उल्हासान आमच्या सडवंदराच्या जल्माचे दाबाजीक फेस्त आचरण करूंक ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्या। आज नतला रातीचो संभ्रम पातका काळोखाक अंतकरान भरलेल्या ह्या संवसाराक उजवाड फाकूनचो दिवो जावन जेजू आयचे दिसा मनशा रुपी आमच्या मदें आयिल्लें पवित्र फेस्त आनी घडी देखून आमकां देवाची करच्याक देव मनीस जाला म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती परगडता। जेजू मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो आमची सडवण करूंक मात्र न्हय, बगार सडवण आमचे कन घे जाय जाल्यार आमी कशें जिये जाय तें शिकोवंक आयिल्लो। देखूनच देवदूतांनी जेजू जल्मातना महिमा देवाक उंच सारकी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशाक ह्या संवसारी म्हणलें गायन केलें। देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत वळाय जाय जाल्यार आमी बऱ्या मनाची देव मोगान भरलेली मनशां जावची गरज। संवसाराच्या वस्याक लागून आमचें थंय आसचें देव सारकें आनी स्वरूप माजून वेताना तें परत आमी जोडोवन घेवंक देवान वेंचलेली वाट ताच्या पुताक जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारीक धाडूंक मनशान देवाक मेसवून कशें जिये जाय तें शिकोवंक जेजू आयच्या दिसा मनीस जावन संवसारी आयलो आनी ताच्या जिणे देखीन ताणें आमकां शिकयलें। आमच्या मोगाळ जेजूचो जल्म संभ्रम आचरसूंक सांगातां मेळ्ळेली आमी सर्व एकामेका थंय जेजूक पळोवन कुटुंबान शेजारा आनी आमचे समाजेन एकामेकाक देवाक दिवची आनी देवाक पळोवची मनशां जावंक फावो कर म्हूण मागून हे पवित्र संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवया। उबी रावून प्रवेश गीत गावया।
बाळ बांबयनीनो हेजें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सर्व दानी आनी मुर्दोमाच्या ते सवा इरद्या आनी गरजां पासून बेटोमचे आनी ते ह्या पर्याय आसात. आयरीन सल्डाना आनी कोटा माप्पर बेंदूर पयलो वाडो 20,000 रुपये आयच्या फुलां खातीर. हेनरी आनी आलिस पिंटो आनी कोटाम बलमटा दुसरो वाडो 10,000. पॅट्रिक आनी वेरोनिका डिसोजा लोवर बेंदूर तिसरो वाडो 5,000. डॉक्टर क्रिस्टोफर पायस आनी कोटा मल्लिकट्टे वाडो 3,000. सेबास्टियन फिलोमेन डिसोजा आनी कोटाम लोवर बेंदूर वाडो 3,000. जेसन डिसोजा कंकनाडी वाडो 3,000. नावनाका शिवाबाग चवथो वाडो 3,000. अपोलिनारीस आल्वारीस आनी कोटाम काद्री रॉक्स वाडो 2,000. नोड काद्री वॉर्ड मेंबर्स 2,000. अविता बर्बोजा आनी कोटाम काईबट्टल तिसरो वाडो 2,000. एडवर्ड आनी निल्ली डिसिल्वा नंतूर वाडो 2,000. गॉडविन पायस आनी कोटाम काईबट्टल तिसरो वाडो 1,500 आनी उपरांतले पुरा आनी हांवें 1,000 मुर्दो. हेनरी रोजारियो आनी कोटाम काद्री पयलो वाडो. मारिया पिंटो आनी कोटाम शिवाबाग पयलो वाडो. एंटनी आनी आरन फर्नांडीस कंकनाडी चवथो वाडो. कमिलिया मस्करेनस लोवर बेंदूर वाडो पयलो वाडो. ॲग्नेल पिंटो आनी कोटाम अप्पर बेंदूर दुसरो वाडो. मार्गरेट मतायस लोबो काईबट्टल पयलो वाडो. ऑजवर्ल्ड फर्नांडीस आनी कोटाम काद्री रॉक्स वाडो. सुनील विनिशा डिसोजा आनी कोटाम चर्च दुसरो वाडो. एल पिंटो काईबट्टल पयलो वाडो. एल रेबेल्लो शिवबाग पयलो वाडो. फ्रांसीस क्रास्ट मल्लिकट्टे वाडो दुसरो वाडो. ग्रेशन डिसोजा लोवर बेंदूर तिसरो वाडो. हेनरी आनी मोंतिना डिसोजा आनी कोटाम चर्च वाडो दुसरो. फ्रेडरिक डिसोजा आनी कोटाम काद्री दुसरो वाडो. जोझफ डिसोजा काद्री काईबट्टल दुसरो वाडो. आयरीन तावरा अप्पर बेंदूर तिसरो वाडो. नॉर्बर्ट क्रासा आनी कोटाम शिवाबाग तिसरो वाडो. एंटनी डिसिल्वा आनी कोटाम चर्च दुसरो वाडो. स्टॅनी वेगस आनी कोटाम शिवबाग 5वो वाडो. मेल्विन मॉरस आनी कोटाम काईबट्टल तिसरो वाडो. कामिल जुलियाना डिलिमा चर्च वाडो तिसरो. थॉमस आनी एम्मा डिसोजा बलमाटा दुसरो वाडो. एडविन फर्नांडीस आनी कोटाम कंकनाडी पयलो वाडो. एम.एल. मोंतेरो आनी कोटाम लोवर बेंदूर तिसरो वाडो. वलेरियन सल्डाना आनी कोटाम काईबट्टल तिसरो वाडो. मेल्विन पेरीस आनी कोटाम लोवर बेंदूर पयलो वाडो. थॉमस सल्डाना कल्वरी वाडो. जोझफ पिंटो आनी कोटाम चर्च वाडो तिसरो वाडो. रोनाल्ड तावरो आनी कोटाम काद्री दुसरो वाडो. मर्लिन डिसोजा इगर्जे वाडो पयलो. लॅन्सी लोबा आनी कोटा मल्लिकट्टे तिसरो वाडो. रिचर्ड कस्तेलिनो येयाडी वाडो. इग्नेशियस गोवियस आनी कोटा मल्लिकट्टे तिसरो वाडो. हेराल्ड गोवियस आनी कोटाम शिवाबाग तिसरो वाडो. शार्लेट डिसोजा काद्री दुसरो वाडो. मेल्विन डिकुना आनी कोटाम नोड काद्री पयलो वाडो. सुनील डिसोजा आनी कोटाम मल्लिकट्टे दुसरो वाडो. सी.एल. रोड्रिगस आनी कोटाम अप्पर बेंदूर दुसरो वाडो. एफ डिसिल्वा आनी कोटाम काद्री रॉक्स वाडो. फ्लॉसी डिकुना आनी कोटाम अप्पर बेंदूर दुसरो वाडो. आल्बर्ट फर्नांडीस आनी कोटाम काईबट्टल दुसरो वाडो. ग्लॅडिस मिस्कीत आनी कोटाम नंतूर वाडो. जूडी पिंटो आनी कोटाम मल्लिकट्टे पयलो वाडो. जॉन मेंडीस आनी कोटाम अप्पर बेंदूर पयलो वाडो. फ्रँक मिरांदा लोवर बेंदूर तिसरो वाडो. रोडॉल्फ आनी वॉरिक पिंटो टॉलगेट पयलो वाडो. रॉबर्ट डिसोजा आनी कोटाम काद्री दुसरो वाडो. विन्सेंट नोरोन आनी कोटाम बेंदूरवेल दुसरो वाडो. वॉल्टर डिसोजा आनी कोटाम मल्लिकट्टे पयलो वाडो. एलन फर्नांडीस लोवर बेंदूर चवथो वाडो. संतोष डिमेल्लो आनी कोटाम चर्च इगर्जे वाडो पयलो. एरिक डिसोजा आनी कोटाम कंकनाडी दुसरो वाडो. लुईस वास आनी कोटाम काईबट्टल दुसरो वाडो. ग्रेसी मोंतेरो शिवाबाग 5वो वाडो. जे.आर. लोबो आनी कोटाम शिवबाग पयलो वाडो. फ्रांसीस पिंटो काईबट्टल वाडो. ह्या सर्वांच्या आनी आमच्याय त्या सभा गरजा इरद्या पासत मागून हें पवित्र मिसाचें बलिदान आमी सांगाता भेटोवी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्त जेजू थंय म्हज्या मोगाळ भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो, गॉड बिकेम मॅन सो दॅट वी बिकम divine. God became man or human so that we become more human. ही रात
पवित्र रात सोडवंदार जेजू जल्मली रात शांती संतोष समाधान आडनायिल्ली स्वादीक रात नतलांची रात ह्या जेजूक ह्या संवसारी बापान धाडलो आनी आज हर एक पावटी जेजू आमचे थंय आमच्या काळजांनी आमच्या कुटुंबांनी जल्मता जियेता सदांच अशेंच जावं म्हूण आमी मागया एक घडीभर आमी सक्कड आज जोडया दोळे धांपून हे मिसाचें बलिदान पवित्र बलिदान आमी भेटयत आसतना जेजूक सदांच आमचे थंय आमच्या काळजांनी आमी अणभव करूंक कुरपा मागया फावो ते रितीन मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची सर्व फातकां वळखून घेवया. आमी सर्व पातकी म्हणल्यार वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सगुणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान ओमुसो अपराध ओमुसो अपराध ओमुसो बोवडा अपराध ह्या पासत भगेवंसदान सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा ही भोव पवित्र रात
खऱ्या उजवाडाच्या परजळान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्या सपुताक काळोखांतलो बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो आंकवार मायेचो अस्कत बाळोक जालो. तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धणी म्हूण आमी थीर भावार्थान सत मानता. देखून एक दीस सरकार ताच्या सांगाता संपूर्ण उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवाट चलयता सासणाच्या सासणा. इजाईया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाचे सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष चडयलोय. लुवणेच्या समायार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें तीं तुजे मुखार आनंद बरी जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें बराचें जू, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. धरणीर जणदरतेलीं सगळीं पायतानां आनी रगतान लोळयल्लीं वस्त्रां हुलपोन वेतेलीं आनी उजासो ग्रास जातेलीं. कित्याक एक बाळोक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां. विस्मीत बूद दिनार, पदवेदार देव, सासणीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदांकाळ शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतां तावन निते काळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो तीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळपराचो सरेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें.
सर परजन कळया तारो कामकाज जल्माला ताची ती वेजमीत कार्या सर परजन कळया तारो कामकाज जल्माला आज आमकां जल्माला तारो देव जाला मनशा वाडो आज आमकां जल्माला तारो तो श्री सर्व सगळो संतोषो उल्हासो संसार गरजो दर्या सागो आनी तांतले सर संतोषान हालो दलो रूख झाडां रानां वनां तारो कामकां आज जल्माला संतोषान हालो दलो रूख झाडां रानां वनां तारो कामकां आज जल्माला आज आमकां जल्माला तारो देव जाला मनशा वाडो आज आमकां जल्माला तारो तो श्री सगळी सृष्टी उल्हासून येता त्या सौम्या सतान सगळे पृथ्वीची मनसुबी करच्या सर्व जनंगा करीच मीत सोडून दिता तो तारो कामकां आज जल्माला सर्व जनंगा करीच मीत सोडून दिता तो तारो कामकां आज जल्माला आज आमकां जल्माला तारो देव जाला मनशा वाडो आज आमकां जल्माला तारो तोच सोमी आज आमकां जल्माला तारो देव जाला मनशा वाडो आज आमकां जल्माला तारो तोच सोमी सां पावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतले वासाप मोगाळा भावा सगळ्या मनशाकुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवणदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येड्यांक भागी बरवोशान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता आपणाकच ताणें आमच्या पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर्व खोटेपणांतले आमकां सोडोवच्या खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें देवाचें उतर हें
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या दिसांनी अगोस्तू चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचे जनन गणन करूंक जाय म्हणून फर्मान धाडलें. हें पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडल्लें. देखून समेस्त आपलें नांव दखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेली. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलियाच्या नजरेत शहरांतावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहेमाक आपलें नांव दखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीन मरी ताचे सांगाता गेली. तोवळ ती भरलेली गर्भीन. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाले. ताका तिणें फळी आनी गुट लावन एक खावणेन न्हिदायलो, कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळूंक नातलो. त्याच गमचे मैदानांनी थोडे गोवळी जागे रावन आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करून आसले. तोवळ एकाचसाने सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान थरथरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात, पळया, सगळे परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्माला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक घुर्त फळी आनी गुट लावन खावणे न्हिदायलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाचसाने देवदूता सांगाता सर्गींच्या दळबाराचो व्हडयेक जोमो दिश्टी पडलो. देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अती उन्नती आनी शांती देवाक मानवाल्यांत त्या मनशांक संवसारी. देवाचें बुतोर हें जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या फेस्ता संदर्भार आयच्या नियाळाचो विशय येदोळूच प्रधान याजकान बापारोनान सुरवेर आमचे मुखार उल्लेख केला. मनशाक देवा सारकी करच्याक देव मनीस जालो आनी हें फेस्त आज आमी व्हडा संभ्रमान आचरशीत आनी ह्या फेस्ताक 2025 वर्सां संपली. उजवाडान बदल्ली रात. हे राती आमी कितें नियाळ जावं? काळोखां वयर उजवाडान, भिरांते वयर संतोशान जय जोडचें आनी सर्गान आनी संवसारान सांगाता मेळचें. केदें व्हडलें फेस्त हें. देखून इसाया प्रभादी म्हणटा, काळोखान चलतल्या लोकांक देखलो एक उजवाड. काळोखान चलतल्या लोकांक देखलो एक उजवाड. हांगासर उल्लेख केल्लो तो उजवाड काल्पनीक न्हय, भगार एक खरें जिवें सत. इसायान प्रगट केल्लो उजवाड आज जल्मल्लो तो जेजू बाळो. पयस रावन
देव काळोख काडिना, त्या काळोखा भितर तो रिकता आनी तो उजवाडायता, काळोख नाश करता. देखून जेजून येवन ह्या संवसारांतलो काळोख नाश केलो. कित्याक मनशान नासाची वाट धरूंक नजो, देवाचें सारकें आपणें दिल्लें होगडावंक नजो, पातकाच्या बांदपासांतलें सुटोवन उजवाडांत जियोंक, देवाचें हजरपण एकामेका थंय वळखून पवित्रपणांत वाडोवंक शिकोवच्याक आमच्या मोगान बरोवन जेजू ह्या संवसारी मनीस जावन आयलो. देखून मोगाच्या बाबानो भयणीनो, फुलटण जे शीन सांगता, आनी मनशान भियोवन लिपोवन रावची गरज ना. देव मनशा मदें जियोंक संवसारी आयला. देवूच मनशा मदें जियोंक संवसारी आयला. मनशान देवाक सोदून थंय हांगा धांवची गरज ना, कित्याक तो मनशा सवय जियोंक आयला. कितल्या परबायेची उतरां. देखून इसाया प्रवादीचें पयलें वाचपाचें अध्याय 9:6 म्हणटा, एक बाळ आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला. एक बाळ आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला. सर्व सत्यवंत आनी बालिश्ट देव मनशाच्या मोगान बरोवन अस्कत काय विंचता. सास्तीक शब्द एक मनशा बाळ जाता. हो देवाचो मोग, हें देवाचें कालतेंपण. देखून मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, हो मिस्तेर नियाळ्ळा अतानासियूस म्हणटा, देव मनीस जाला, आमी देव जावच्या. गॉड बिकेम मॅन सो दॅट मॅन मायट बिकम गॉड. हांगासर सैंबान आमी देव जाता म्हण तो म्हणना. बगार आमकां देवाच्या जिवितांत, मोगांत आनी पवित्रपणांत वांटेली जावंक आपोवणें म्हणटा. ताच्या मोगान, ताच्या जिवितांत, ताच्या पवित्रपणांत आमकां वांटेली जावच्याक. देखून तो म्हणटा, सो दॅट मॅन मायट बिकम गॉड. ताचें जिवीत, ताचें पवित्रपण, ताच्या मोगांत आमी जियोंक, वाडोवंक आनी तोच मोग आमी परगटोवंक. देखून सांत पेद्रून आपल्या दुसऱ्या पत्रांत सांगचे प्रकार देवाच्या सैंबांत भागेली जावच्याक. अध्याय 1:14 सांत पेद्रो आपल्या दुसऱ्या पत्रांत म्हणटा, देवाच्या सैंबांत मनशान भागेली जावच्याक देव मनीस जाला. तशें म्हळ्यार क्रिस्मस केवल देवान मनीस जावचें मात्र न्हय, सांगातास मनशा कुळाक दैवीकपणाक उबारलेलें फेस्त मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. मनीस कितल्याय खोटेपणांत लोळल्यारय देव मनीस जावन परत मनशाक त्या सुरविल्ल्या पवित्रपणाक उबारलेलें हें फेस्त. देखून आमी आज देवाक दिन वाचूंक हांगासर आसा. मनशाक रुपांतर करची कृपा म्हणटा ती ताक बरयल्या आयच्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 2:11. सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. देवाची कृपा मास जाला, मनीस जाला. कृपा दिसाना कृपा दिसाना, पूण आतां कृपेक एक मुखामळ आसा. ह्या कृपेक एक नांव आसा. ह्या कृपेक एक कूड आसा मोगाच्या भावानो आनी भयणी. देखून देवाची कृपा हांगासर प्रत्यक्ष जाल्या. देखून तिता बरयल्या पत्रांत आयच्या परत अध्याय 2:12 म्हणटा, दिश्टीक पडलेले कृपेक एक शेवट आसा. कित्याक ती कृपा हांगासर मनशा रूप जावन दिश्टीक पडल्या, ताका एक शेवट आसा. कसलो शेवट तो? आनी थंयसर अपूर्बायेन वर्णयला, सर्व अधर्म आनी आशा सांडून संवसारांत मनशान मितीन, नितीन, भक्तीन जियोव. हो शेवट कृपा प्रत्यक्ष जाल्ली. मनशान मितीन, नितीन, भक्तीन जियोवंक आनी क्रिस्ताच्या महिमेवंत येण्याक भरवोशान राखून रावप. हो शेवट जेजू मनीस जाल्लोली. वय देव मनीस जालो मनशाक देवा सारकें करच्याक. तें सुरविल्लें तें मनशा सैंब रूप परत दिवच्याक. देवाची महिमा आज खावणेर प्रगट जाली.
देवाची महिमा खंय दिश्टीक पडल्या? रोमी रावळेरांत नाही मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, वा शेजाराच्या अधिकारांत नाही, बगार खावणेर ही महिमा दिश्टीक पडल्या. रावळेरांत जल्मलो तर थंय साद्यांक आनी दुबळ्यांक रीग आसची ना. पदवेन आयिल्लो तर मनीस भियेतो आनी देवातान पयस वेतो. आडंबरांत आनी आवाजांत आनी संगीतांत तो आयिल्लो तर जल्मलो तर आज हो संभ्रम आसतो ना. इतली जाणां आज आमी हांगासर आसची ना. सर्वां खातीर आयिल्लो देखून तो खावणेर न्हिदला. दुर्बळ्यां खातीर अती दुबळो जाला. हो देवाचो मोग, हो देवाचो त्याग, सॅक्रिफीस. सालियो हें वर्णयता, ए मनशा तुजो घन आनी मान वळखून घे. ए मनशा तुजो घन आनी मान वळखून घे. आनी तूं आतां देवाच्या जिवितांत बागेली हो घन आनी मान विसरा नाका. तूं देवाच्या जिवितांत बागेली तो घन आनी मान राखून सांबाळूंक तुका जबाबदारी आसा. खावणेर जल्माल्या त्या गोड्यान सर्वांक जागो आसा. हर एकल्यांक जागो आसा. त्या खावणेर जल्माल्या बाळकांत गर्दनाच्या गोड्यान कोणाक? जेजूक जागो आसा. स्त्रियांक जागो आसा. दादल्यांक जागो आसा. श्रेश्ठेक जागो आसा. गुडसुलाक जागो आसा. रावळेराक जागो आसा. रायांक आसा. साद्यांक आसा. बोऱ्यांक आसा. खोट्यांक आसा. जुदेवांक आसा. जंतिलांक आसा. हर एकल्यांक त्या गर्दना गोट्यांक जागो आसा. देखून जेजू थंय जल्माला. देखून तो थंय जल्माला. भुमीक आनी अंतराळाक, देवाक आनी मनशाक एकवट आयला, सांगाता हाडला. दुस्मानकाय सलवाल्या, मोग जिखला मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो. दुस्मानकाय सलवाल्या, मोग जिखला. देखून आज आमी दुस्मानकायेक पाडाव करून मोगान जियोंक हें फेस्त आमकां आपयता. साद्या गोवळ्यांक दैवीक सक्तेन आपडलें. दिश्टीक पडलेल्या देवाक साक्षी कोण? गोवळी पयिल्लें, दुबळे, नेगार केल्ले, नितळ न्हय म्हणून समाजेन भायर दवरलेले आनी ते ह्या दैवीक मोगाक साक्षी जाले. तांकां देवान कित्याक पयिल्ली साक्ष जावंक विसलें? कित्याक? दैवीकपण एक पदवी न्हय. दैवीकपण एक पदवी न्हय. पवित्रपण फकत संपूर्णता न्हय. पवित्रपण फकत संपूर्णता न्हय. बगार देवान खालतेपणांत आनी सादेपणान मात्र हजर करूंक जाता म्हणलें सत परगटोवंक. देवाक आमी कशें हजर करचें? फकत सादेपणांत आनी खालतेपणांत. तें शिकोवंक जेजू आयला. तें खालतेपण, तें सादेपण ना जाल्यार आमच्या जिवितांत देवाक आनी एकल्याक हजर करूंक असाध्य. हें सत जेजू आज आमकां त्या गोट्यान जल्मोवन शिकयता. बाळकाक पळयत आसताचे विशयान देवदूतान सांगिल्लें सक्कट तांकां समजालें. तांणी सांगिल्लें आयकल्ली सगळीं आजाप पावली. थंय भोगिल्लें भितर लिपोवन दवरूंक ना. तांणी वचून सगळ्यांक सांगलें. आयकल्ली सगळीं विचमीच जाली मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो. देखून कोण क्रिस्ताक बेळटा, कोण जेजू बाळकाक बेळटा, तो ताचो सुवार्थेरकार जाता जायस. तो नीज जावन क्रिस्ताक बेटला जाल्यार ताणें क्रिस्ताक साक्ष जायस. देखून मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आमी एकामेकाक देवाचें हजरपण कशें जावंये? आमी एकामेकाक देवाचें हजरपण कशें जावंये? दयाळाई आनी मोवाळायेन. दयाळायेन आनी मोवाळायेन. दुखी नासलेल्यांक बुजयतना, अस्कत्यातय उदार जाताना, तीर्प दिवन झडती करच्या बदलाक खाकुळट दाखयतना हेरांक आमी देवाचें हजरपण जाता. देव कितें जावन आसा? दया, मोग, खाकुळट, उदारपण आनीक बोगसाणें. तें आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार तेंच देवाचें रूप. तेंच देवाचें रूप म्हणजे थंय आसा. तें रूप हांव आनी एकल्याक वांडटा आनी एकलो म्हज्या जिवितांत देवाक अणभव करता. खाकुळट आमकां देवा सारकी करूंक शकता म्हणटा सांजू हांव क्रिस्तोस्तम. देखून
देव मनीस जालो मनशाक देव करच्याक म्हळ्यार सांजुआ म्हणटा खाकुळत आमकां देवा सारकी करता. आज आमी सवाल करी जाय, ती खाकुळत ती दया म्हजे थंय आसा जाल्यार हांव देवाक हजार करता. देवूच म्हज्या जिवितांत प्रत्यक्ष जाता. दुसऱ्यान हजारपणान दैवीक सांगाती आमी जाता. एकामेकाक सांगात दिमच्यांत सांगातपणांत आनी हजारपणांत आमी दैवीक सांगाती जाता. क्रिस्मस म्हळ्यार इम्मानुवेल, देव आमचे सांगाता. एका एकसुऱ्या संगी इल्लो वेळ करशिताना खंयची दुकान आसले लागी ताच्या बगलेक रावून बसून ताका आयकताना दुबळीकायेंत कश्टतल्यांक आदार जाताना पिडेस्ताच्या खाटल्या लागीं बसून ताच्या बुजार हात घालून बुजवण्याची उतरां उलयतना आमचे मुखांत देव प्रत्यक्ष जाता. आमचे हजारपण कश्टतल्यांक गरजेवंतांक पिडेस्तांक प्रायवंतांक सांगातच दैवीक हजारपण. आज आमच्या घरांत आसच्या, शेजारा आसच्या, वाड्यांत आसच्या, वावरा जाग्यार आसच्या, आस्पत्रेंत आसच्या असल्या भावंडां सांगी बसून दोन शब्द उलोवंक बुजवणेची उतरां दिवंक आमचे लागीं आसले वांटून घेवंक आमी सकल्यांक तर आमचे थंय देव राजवडकी चलयता. बाळोक जेजू आमच्या जिवितांत परजळता. तिसऱ्यान मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बक्षाण्याचे आनी शांतीचे दूत जावन आमी देवाक हजार करयेत. बक्षाणे दैवीक सकत आनी दैवीक हजारपण. दिमचें बक्षाणे आनी घेवचें बक्षाणे दैवीक सकत आसलेल्या मनशान मात्र बक्षियेत, बक्षाणे जोडयेत आनी दिवयेत. आनी तें देवाचें देणें, तें देवाचें स्वरूप. जर म्हाका बक्षूंक जाता, दूख येयलें विसरोंक जाता, म्हजें थंय देवाचें रूप आसा. तें म्हाका करूंक जायना. हांव दुस्मानकायेन जियेता, राग दवरता, परीकपणकान घेता, हगे दवरता जाल्यार म्हजें थंय देव न्हय देमसा रास करता. सत मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देमसा रास करता. देखून आमी बक्षाणे दिताना देवाचें हजारपण आमचें थंय परजळयता. जंय बक्षूंचें काळीज आसा थंय देव आसा. जंय बक्षूंचें काळीज आसा थंय देव आसा. जंय देव आसा थंय शांती आसा, समाधान आसा. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बक्षाण्या शिवाय शांती समाधान साध्य ना. शांती समाधान नंतर देवच मायाक आमच्या जिवितांत. देखून आमी बक्षाण्यान खंडी जावन देवा सारकी जाता. देखून जेजू जल्मातना उद्गार कितें? शांती बऱ्या मोनाच्यांक ह्या संवसारी, महिमा देवा खाती उन्नती, शांती ह्या संवसारांत बऱ्या मोनाच्या मनशांक. बऱ्या मोनाचे मनीस बक्षूंक शकतात, खाकुळत दाखोवंक शकतात, बरें करूंक शकतात आनी तांच्या मुखार शांती समाधान संवसारार स्थापीत जाता. चवथ्यान मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भरवशान आनी वांटून घेताना, भरवशान आनी वांटून घेताना क्रिस्तां जुबले असो ध्येय भरवशाची यात्रिका. कित्याक भरवसो आमकां निराशी करेना. हो सगळ्या वर्सां आमी नियाळलेलो विशय. देखून क्रिस्ताची जाल्यार आमी एकामेकाक भरवशान बरोवंक जाय. एकामेकाक सकलां घालचें न्हय, निराशी जावं कश्टोंक कारण जावचें न्हय, भरवशान बरोवंक आमी कारण जाय. कित्याक म्हळ्यार काळोखान सस्पोन निराशेन बुडलेल्या संवसारांत एकामेकाक उत्तेजन दिवन, पडलेल्यांक उखल, रडतल्यांक बुजोवन मुखार वेताना आमी देवा सारकीं जाता. जेजूक हजार करता, तांच्या जिवितांत आनी तांच्या मिसावांत एक जाता. आनी कशें जेजू ह्या संवसारी समकलो दुबल्या मदें कसरतल्या मदें ताचेंच रूप घेवन आमी वेता. असलीं कामां आमी करून तर. देखून आज आमी कितें संभ्रमता तें जावया. What are we are celebrating today? Let us try to become that one. कितें संभ्रमता तें आमी जावया. देव आमचे संगी आसा म्हणून दाखोवया. तो थंय गर्दना गोट्यान इल्ल्या वेळान हांगासर येवकारिस्तान, तो येवकारिस्त आमच्या काळजान. देखून दाखया जेजू म्हजे थंय आसा. जेजू आसा देखून म्हजे थंय बरेंपण आसा, मोग आसा, समाधान आसा, शांती आसा, सेवा आसा, खालतेपण आसा. हें दाखोवया. नाजाल्यार कुमगार आमकां एक सवयेची करणी मास जातली. तो जेजू आमच्या जिवितांत परजळचो ना. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज मीस जावन घरा वेतना आमी कितें करया? घरदानाचो गोठो भेट करच्या संगी
रडतेल्यांची भेट करया तांची दुखां पुसया. घर मात्र न्हय आमचें काळीज मन सदां नितळ दवरया. घर वाठार मात्र न्हय आमचें काळीज आनी मोळ नितळ दवरया. तो बळ आमकां सक्कड नितळ आनी निर्मळ दिसतालें. नेकेत्रां संगी उमकळायतना नेकेत्रां उमकळायल्यार पावना. नेकेत्रां संगी एक बऱ्यो आंबरुको हांसो दिवन बरें चिंतून बरें उलोवन आमीच ते नेकेत्र जावया. एक हांसो, एक बरें उतार, एक बरी करणी, नेकेत्रा बरी जेजूची मौल्यां परजळोवंक आमी शकता. आमीच ते नेके जावया. क्रिसमस ट्री सोबयलेली आमी बावुल्ल्या एका जिवाक जिवान बरया. ओ नीचे वास करया घरा. आज क्रिसमस ट्री आमी सोबयल्या लायटिंगां बावुल्ल्या एका जिवाक जिवान बरया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एकामेकाक भोवारी कुसवार वांटलेली आमी विविध तराच्या बंदडेक सांपडलेल्या एकल्याकपणी सलवार करूंक पेसाडया. तो बळ आमी वांटलेलो कुसवार सार्थक तें करूंक पेसाड्या कृपा मागया. क्रिसमसाची सोबीतकान गितां गायलेली आमी शोशणाक आनी तीक लागून कश्टांतल्यांचो ताळो जावया. तांचे खातीर आवाज उठोवया. तो वळ आमी गायलेली गितां सर्गी पावतली. कुरपेचो शिवर आमचेर पडतलो. फेस्ताचे मीस भेटयलेली आमी एकामेकाक किस दिवन विश करया. जावं तो दुस्मान म्हाका बरो लागनातलो, म्हाका वायट करतलो, कोणी तो जावं, जर हांवें नीज क्रिसमस सेलेब्रेट केला एकामेकाक विश करया. बुकेल्ल्यांचो नीज जावया. भेटिल्ल्या सर्वांक खुश करया. हें क्रिसमस मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. क्रिसमस केक आनी गोडशे केल्ली आनी वांटिल्ली आमी खोरसाण्यान भरलेल्यांचें जिवीत गोडसाण्याचें करूंक पेसाडया. केक वांटल्यार पावना. कितलीशीं जाण जिविताच्या खोडसाणेन कसरोन आसात, तांचें जिवीत गोडसाणेन बरया. तो बळ मात्र मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, खवणेर जल्मल्लो जेजू बाळोक आमच्या काळजान आमच्या घरांत येतलो. कर्णेन तो आमच्या प्रत्यक्ष जातलो. आमचे कुटुंबासंदे शेजारी दुबळी धाकटी गरजेवंतां रडतलीं. वावरा सांगाती आमचे थंय देवाक पळयतलीं, देवाक देखतलीं आनी देवाक दिन वाचतलीं. आनी तो बळ नीज जावन क्रिस्त खरोच म्हजे थंय प्रत्यक्ष जाला म्हणलो संतोष, तो भितरलो आंतरीक संतोष आमचो जातलो. गर्दनांच्या गोट्यान जल्मल्लो जेजू थोड्याच वेळान ह्या युकरिस्तान आमच्या काळजांत येवन राजवडकी चलोवंक आशेता. त्या क्रिस्ताक सेविल्ली आमी सोमेस्तां. ह्या संवसारार आमीच तुजी रुपां, आमीच तुजी मुखामळां, आमीच तुजे हात, आमीच तुजे पांय म्हणून आमच्या गल्ल्या गल्ल्यांनी वसया आनी ह्याच क्रिस्ताक आमच्या बऱ्या उतरांनी बऱ्या करण्यांनी वांटूंक तोच बाळोक जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सर्वांक ताच्या कृपे बेसावांनी शांती समाधानान आनी मोगान बरूं म्हणून मागया. आमेन. उबी रावया. देव मनीस जालो, आमच्या मदें जियेलो, ताका खुर्सार मारलो, तो मेलो, जिवन जालो आनी सर्गार सोडलो. हो आमचो भावार्थ. हो भावार्थ धैर्यान आनी भक्तीन आतां आमी उसारुया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार. आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदीं बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपजलो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला, ताका रसूंक ना. बापाच्याच सैंबाचो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुर मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत
पावस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पेलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे निमेल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या रजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी दमदुतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता. पातकांच्या बगसण्या खातीर एक पविस्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सासणेच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आज हे वर्तें फेस्त आमी संभ्रमच्या वखदां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सक्कड सांगाता मेळ्ळ्या. देवाचें उतर आमी आयकलें आनी आमी आमच्या कुटुंबाक, आमच्या जिणयेक जाय आसची गरज, आमचे अत्रेक, आमचे इरादे आतां आमी भक्तीन सर्गींच्या बापाक भेटोवया. मोगाळ बापा, आमच्या बापा लियोक, आमचो गवळी बाप पिटर पावलाक, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक आनी धर्मिकांक सदांच तुजी करून घे म्हूण जेजूक आपल्या काळजांत जागो दिवन त्याच जेजूची खरी प्रतिरुपां जावन जियेवन आपले देखी बरेत जिणयेन आपले परजेक जेजूचो उजवाड जायशे कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्रांत आनी सगळ्या संवसारार जेजूचे जनन, शांती, समाधान हाडूं. झुजा, काटकय, दुस्मानकाय, लढाई, झगडी पयस करण, एकामेकांतय तुका वळखून माया मोगान जियेशे तुजो उजवाड दया कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. तुज्या पुता जेजूचे जल्माचे फेस्त आचरसूंक हांगा एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत, शेजारा, वाड्यांत आनी समाजेन मोवाळायेन, भोगसण्यान, माया मोगान, सेवेन आनी एकवटान जियेवन एकामेकाक जेजूचें हाजरपण जावंक फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. उजवाड आनी भरवसो जावन आयिल्लो जेजू विविध तरांच्या पिडेन कश्टांच्या पिडेस्तांक, कश्टतल्यांक, विघ्नां आनवारां, दुबळेकाये वरवीं विविध तरांच्या बंदडेंत आसलेल्यांक आमचे द्वारी भरवसेचो उजवाड जावन आपली जिणी धैर्यान फूड करूंक आदर जावं म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या युवजनांनी, भुरग्यांनी जेजूक आपलो आदर्श जावन घेवन संवसाराच्या आकर्शणाचे गुलाम जायनाशें तांच्या जिणयेक जेजूक ताणें लागीं जावन जेजू खातीर जियेवंक, ताचे बळवून साक्षी जावंक तांकां जेजूच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. परगांवांत वावुरच्या आमच्या सर पिरगसगारांक, आमच्या सर मुर्दोम आनी दानींक सदांच बरी भलायकी, तांच्या कामाक बरो प्रतिफळ दिवन तांकां जेजून हाडलेलें शांती समाधान भोगूंक फावो कर. सदांच तुका विश्वासी रावन जेजूची प्रतिरुपां जावं कुमो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. मौनपणी आमी मागया. आमच्यो वैयक्तीक गरजो, आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो आमी सर्गींच्या बापाक सांगया.
सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार आमी उबारल्यान ती खालती मागणी तूं दयेन मानून घे. तुजो पूत जेजू आमचो सोडवणदार जावन आमकां दिल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिता आसतना वस्तू जेजू सदांच आमचे थंय रावोन दी, आमच्या कुटुंबांत रावोन दी, आमच्या समाजेंत रावोन दी. ती सुकृपा आमकां हर एकल्याक फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. तुझ्या हातान होपून दिता मोगळ बापा होऊन वाईन. तुझ्या हातान समर्पिता आमचे दिसपडते हे जीवन.
स्फोडत्या वावराचो पोळ हाडून पृथ्वेच्या देण्या खातीर धीन वाजता उतरां करण्याचो मोग मेळ्ळो आमकां स्वेदीचेर भेटयता स्फोडत्या वावराचो पोळ हाडून पृथ्वेच्या देण्या खातीर धीन वाजता उतरां करण्याचो मोग मेळ्ळो आमकां स्वेदीचेर भेटयता उण्या वायराचेर हे बलिदान तुज्या पुताचे मास्टर जाता sacrifice भेटयलो सोडवंदार पातका मरणांत आमचुका दिता उण्या वायराचेर हे बलिदान तुज्या पुताचे मास्टर जाता sacrifice भेटयलो सोडवंदार पातका मरणांत आमचुका दिता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमच्या मनशा सैंब तुका एकवटलें वो अजापवंत गोटू संभ्रमूंक जी बेटवणी ह्या प्रकाश भरीत राती आमी तुका करतांव ती तुका मानवो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकी कर म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखोन आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा,
तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हण कालतेपणी मागता हांव. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा लिओ आमच्या बागेवन बापा पासत, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुझ्या सकरा सकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वखणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तरण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आखे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भगेवन मरयेन आपले अवकारपण सांबाळून संवसाराच्या सोडवंदाराक जल्म दिलो ती पवित्र रात आमी संभ्रमता आनी ते मरयेक त्यास जेजू क्रिस्ताची आमच्या सुमया आनी देवाचे सदांच अवकार मायेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भगेवन जुजेक तशेंच भगेवन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुवांव तोमास जाकोब फिलीप बार्तोलोमेव मातेव सिमाव आनी ताद्देव लीन क्लेत क्लेमेन क्लिस कर्नेल सिप्रियान लॉरेस क्रिसोगन जुवांव आनी पावल कॉस्म आनी दमियांव ह्या तुज्या दमदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस तुज्या भगेवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मणियेऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. सासणाचे क्यास्तींतली आमकां निवार. ह्या जिवितान तुजी सवस्काय आमकां दी आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मे जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भवडता सोगट परगटूया. बापा, आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी सरकार सोडण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी भावार्थ्याच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुज्या याजाका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सर्व पदवेदार बापा, तुजो पूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कलतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवलेल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यानी भर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळों. आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणित काकुलतेचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका. पूण आमचीं पातकां बोगस आनी जुवांव स्टेफान, माथियास, बार्नाबास, इनास, अलेक्सांद्र, मार्सेलीन, पेद्रू, फेलिसिता, परपेत, आगाता, लुसिया, ॲग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया ह्या तुज्या धनदुतांक आनी रक्षसाक्षांक आनी सुमेश तुज्या भगवंतांच्या जम्यान आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडबंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. तुझी खुशी सर्व
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेगतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमेन जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजभट चलयता ही सासणाच्या सासणार सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात पळया सुमी जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यांत आमी सुभागी म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताच्या कुडान सर्गीं पावून आयलां देवून बापान दिल्लो खोरो उंडो जावून म्हाका खावून म्हाका सेवून जिवीत जोडा तुमी म्हजे तावून जेजू तूं जाय जाय आमकां जाय तुजे विना
बरो गोडी हांव तुमचो पांचवो चोरो मोगान दाखोवन दिवचो फुडल्यान तुमच्या वाटवून वेचो रक्षण सैदां तुमकां दिवन सांबाळचो जाय जाय आमकां जाय जाय तुजे बीन नाका दुसरें कांय तुका सेंजोता बळगें शांती समाधान सौख्या जाय जेजू तूं जाय जाय आमकां जाय जाय तुजे बीन नाका दुसरें कांय जाय तुका सेंजोता बळगें शांती समाधान सौख्या जाय. स्वागत जेजू सर्गींच्या उंड्या तुका सेवच्याक अदरेगून आयल्या येवकरिस्तान करोस तूं आसाय जेवणान तुज्या दादोस करताय स्वागत जेजू सर्गीच्या उंड्या तुका सेवच्याक अदरेगून आयल्या येवकरिस्तान करोस तूं आसाय जेवणान तुज्या दादोस करताय ये जेजू ये तू ये राव जेजू राव तू ये जेजू ये तू ये राव जेजू उंड्यान तुजी कूड समर्पिलाय वायना खालसीन रगत वारायलाय कुरसार तुकास बली भेटयलाय सासनीक जिवीत आमकां जोड दिलाय कोवळ्याक शिळयांक वळखाताय पासवो सरो दिवना दोस करताय सुकोन गेल्यांक पाटी हाड येताय तूं सोस जीव दिवन
शेळयांक सांबाळताय बऱ्या गवळ्या शेळयांक वळखाताय पाचवो सोरो दिवंगा दोस करताय सुकून गेल्या फाटी हाड येताय तुजो जीव देव शेळयांक सांबाळताय उभी राहूया. व्हडा कुशालकायेन आणि दिनवाशी काळजान आमच्या सोडबंदराच्या जल्माच्या संभ्रमांत आम्ही वांटो घेतलो. ह्याच संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी सरकार ताच्या महिमेंत आमकां वांटेली कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. दाबाजीक आशिर्वादां खातीर तकली बगोवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र परजळीत रात केली. तो सुबाप आगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणांच्या उजवाडान तुमची काळजां बरो. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष भरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तो सुबाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागात दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावो. आनी सर्व पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे